आदल्या मांडवी पुलाची चाळण चल्ली असा पुलाक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूप त्रास सोंसचे पडटा। तशेंच फोंडकुलांक लागून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या देखून आदल्या मांडवी पुलाची फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही सध्या असा मांडवीच्या पुलाचेर मांडवीचो जो धाकटो पूल आसा त्या पुलाचेर आमी आसा आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हो जो पूल आसा हो पणजे एंट्री करपाक म्हणजे म्हापसा पेडण्यां चिंचले पर्वरे ह्या घरचे जे लोक पणजे येतात त्या लोकां खातीर हो पूल जो आसा हो सतत बिजी आसता आणि खूब प्रकारची येरादारी हांगा आसा। आतां जो तुम्ही पळयता की म्हाज्या वाटसून येरादारी खूब आसा। हांगा येवपाचें आमचें कारण म्हणटा ह्या पुलाचेर ह्या फोंडकुलां आसा। ही फोंडकुलां पडली केन्ना तर ही फोंडकुलां जी आहा कितकेशेच म्हयने कितकेशेच वर्सां जालीं ही फोंडकुलां आसा, पूण ह्या फोंडकुलां कडेन कोणाचोच लक्ष ना। आमी जाय त्या फावटी पळयलां की हांगासर लोक पडलेले पासून आसा ही फोंडकुलांक लागून। जेन्ना गाडी पणजेच्यान ह्या पुलाचेर येता पणजे वाटेनसून तेन्ना ह्या एंट्रन्साकूच ही फोंडकुलां आसा। ही फोंडकुलां व्हरतले कोण, ही जबाबदारी कोणाची असो प्रश्न सदींच फुड्यान येता। पावसाच्या दिसांनी ह्या फोंडकुलांक डांबर घालपाक मेळना किंवा फोंडकुलां भरपाक मेळना हे निमीत सांगून सरकार सदींच आंग काडटा। आतां पावसूय ना जाल्यार ही फोंडकुलां जी आसा ह्या बिजी रोडाचेर जी फोंडकुलां आसा ती बेगिनाच बेगीन भरची संबंदीत खात्यान म्हणा किंवा सरकारान हाचेर लक्ष दिवन फोंडकुलां भरची आनी हांगासर जावपी छोटे मोठे अपघात जे आसा ते अपघात जे आसा ते थांबोवपाचो प्रयत्न करचो। आमी सदींच पळयता राज्यान अपघात जे आसा ते अपघाताचो प्रमाणूय खूब वाडलेलो आसा। सदींच दोन गाड्यां मदीं अपघात जाता अशें आमी पळयता। पूण केन्ना केन्ना अपघात जे आसा ते रस्त्यां खातीर जाता। वायट रस्ते आसले रस्त्याचेर मदीं फोंडकुलां आसली जाल्यार अशे अपघात घडपाचे चान्सीस आसता। तर मांडवीच्या ह्या ल्हान जो मांडवीचो पूल आसा थंय जी फोंडकुलां जी पडल्या त्या फोंडकुलांचेर लक्ष मारपाची गरज आसा आनी ह्याच खातीर आमी आयज तुमकां ह्या मांडवीच्या पुलान दवरलें। अश्यो नवीन नवीन अपडेटी आमची करपाक पळयत रावात।